राष्ट्रीय खेळाची गोय यजमानकी करता। गोयात बरी योगासना करपी खेळगडे आसात। राष्ट्रीय खेळात वांटेकार जायत आमी भांगरा पदक जिखतली असो विश्वास आसा। गोयचे योगपट्टू अक्षता हळणकारान आत्मविश्वास दाखयला। 37व्या राष्ट्रीय खेळात 5 ते 9 नोव्हेंबर कांपाल स्पोर्ट्स विलेजात योगासना स्पोर्ट्स जातले। योगासन सर्तीत गोयचो पंगड पयलेच खेपे वांटो घेवपाचो आसा। जावपी राष्ट्रीय खेळात गोयाक भांगरा पदक जिखून दिवपाचो हावेस गोयच्या योगासन स्पोर्ट्स असोसिएशनान उक्तायला। दिवचलच्या झांटये कॉलेजीच्या जिमखाना हॉलात फाटले 30 दीस प्रॅक्टिस चल्ल्या। आयकात संदेश 12 जाणकाराक। 37 नॅशनल गेम्स हाची तयारी म्हणून गेले 25 दीस जिमखाना हॉल झांटये कॉलेजीन रेजिडेन्शियल कॅम्प चालू आसा आनी ताज्यान पयलीं हीच भुरगीं 30 दीस डे कॅम्पा खातीर आपली तयारी करताले। तांचे कोचीस आनी एकंदरीत स्टेट एसोसिएशनाच्या मार्गदर्शना खाला ही भुरगीं नॅशनल गेम्साची जोरदार तयारी करता आनी ताका SHE आनी GOAचो सहकार्य आसा। ह्या गेमीन योगासना स्पोर्ट्साक निश्चित मेडल मेळटले, हातूंत बात्तूय दुबाव ना, कारण भुरग्यांनी खूब मोठी तयारी केला आनी पयले फावट योगासना स्पोर्ट्स गोंय राज्यासान आमी नॅशनल गेम्सीन पार्टिसिपेट करता। योगासना गेम मुळी लास्ट इयर्स म्हणजे गुजरात नॅशनल्सान चालू जाला आनी सेकंड टायम योगासना स्पोर्ट्स नॅशनल गेम्सान खेळटली। तर एकंदरीत गोंय राज्याच्या संदर्भान मेडल टॅलीन योगासना स्पोर्ट्स निश्चितूच भर घालतली, हातूंत मात्तूय दुबाव ना। ताका लागून सगळ्या गोंयकारांक विनंती करता की 5 तारीख ते 9 तारीख कंपाल स्पोर्ट्स विलेजान जी योगासना स्पोर्ट्स जावपाचो आसा ताका मुद्दम तुमी भेट दियात आनी आमच्या प्लेयर्सांक सपोर्ट करात। सगळ्यांक देव बरें करूं। कितके पार्टिसिपंट जातले आमचे ह्या नॅशनल गेम्सान 6 गर्ल्स आनी 5 बॉयज मेळून 11 प्लेयर्स आनी त्याच बरोबर 4 टीम ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट जावपाचे आसा। टोटल 11 प्लेयर्स योगासना खातीर नॅशनल गेम्स खातीर खेळटा आनी जशें की नॅशनल गेम्स खातीर गोवा फर्स्ट टायम योगा आमी परफॉर्म करता सो आनी गोवा होस्ट करता सो तेज्या खातीर आमी खूब तयारी केला। आमी 1 मंथ कॅम्प असो करून प्रॅक्टीस केला आनी तेज्या खातीर आमी मेडला खातीर शुअरली गोल्ड। तुमकां कितको कॉन्फिडन्स आसा? आनी आमकां खूब कॉन्फिडन्स आसा की आमी शुअरली मेडल हाडटली ताका। गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी।